सुरवातीक खूब जाल्लें पूण आतां एक तुमकां गजाल सांगता हांव फाटल्या दिसांनी हांगाच्याच गांवांत गेल्लो आनी हांव जेन्ना त्या ग्रामसभेक उलयलो सगळे लोक एक हातून सांगले की सर तुमी हांगा इंडस्ट्री हाडा आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून कित्याक हे पळय कोण येवन पळय हे करतात दोशी घालतात तांकां कुशीन काडपाचें आमी करता म्हणून कित्याक तांकां हांवें पटोवन दिलें की तुमच्या भुरग्यांक हांगाच्यान भायर कशें वचचें पडटा आनी कोणा खातीर वचचें पडटा म्हणून आनी इंडस्ट्री येवन तुमकां कितलें बरें पडटलें म्हणून एक सादी गजाल तुमकां एकूच सांगता इकॉनॉमी कशी इम्प्रूव जातली ती एक जर आयटीची इंडस्ट्री हाडली आनी जर थंय 200 लोकूच जर घाले आनी तुमी म्हणटा की चड व्हडलें नाका एक 15 ते 20,000च तांकां पगार जालो 20,000 पगार 100 लोकांच्या हातान पावलो कितले पयसो तांच्या हातून येयलो तो भायर वचना तो जेवणाक खाणाक कपड्याक एंटरटेनाक थंयच मोडटा आनी थंय म्हणटकीर ते इकॉनॉमी ताजी प्रस्पर हे हांवें जेन्ना तांकां सांगलें तांचे लोकांच्या तकलेन ते गेले की हय हे इम्प्रुवमेंट आमचें जावंक शकता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकारांनी त्या दृश्टीन पावलां उबारपाक जाय सरळ उलोवंक जाय आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जेन्ना खंयचीय गजाल आमी हाडटात तेन्ना ताजे खातीर ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स गोंयांत आसपाक जाय जर तो ना जाल्यार ती इंडस्ट्री येतली आनी ह्युमन रिसोर्स भायल्यान हाडटलो जंय वेल्यान आनी लोक येवन हांगा उरतले ही दिशा आमी ठरयल्या काय कितें की बाबा आतां आमी अमकी अमकी गजाली आमच्या एज्युकेशना भितर किंवा एज्युकेशन सिस्टमी भितर इंट्रोड्यूस करतले जाचो मे बी 5 वर्सांनी आमकां ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स मेळटलो आनी असल्या प्रकारच्यो इंडस्ट्रीज आमी हाडटल्यो ह्या दृश्टींतल्यान खंयच्याय सरकारान किंवा इंडस्ट्रीन विचार केला हय हाजेर तुमकां एक गजाल सांगता कित्याक सुभाष बाबूय आयटीचे भितरले खांबे तर तुमकां एक सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना हाजो प्रश्न आयलो की हांगा ट्रेन्ड मॅनपावर ना म्हणजे कॉलेजींतल्या भायर सरता पळय दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बी इमिडिएटली प्रोडक्टीव इन द इंडस्ट्री आनी ह्याच खातीर वेन आय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द चेंबर CMCक धरून हांवें हांगा ट्रेनिंग अकॅडमी सुरू केली आनी ते ट्रेनिंग अकॅडमींतल्यान 3 म्हयन्याचो कोर्स जर करीत जाल्यार तांकां इमिडिएट जॉब आनी दे वूड बी प्रोडक्टीव ऑन फ्रॉम डे 1 अशें जेन्ना गोश्टी घडटात तेन्ना आय थिंक वी हॅव अ व्हेरी ब्रायट फ्युचर फॉर द यूथ ऑफ द नेक्स्ट आतां जालें कितें एकूच गोश्ट जाली हांगा कोणूच इंडस्ट्री येना कारणान तांणी ते ट्रेनिंग सेंटर हांगाच्यान पुण्याक शिफ्ट केलें ते परत हांगा हाडपाक जाता प्रोवायडेड वी गेट अबाउट 10 to 15 IT कंपनीज टू कम टू गोवा आनी ते करपाक व्हडलीशी मोठी इंडस्ट्रीचो इनिशिएटीव जाला सरकाराच्या दृश्टींतल्यान की बाबा ओवर अ पिरियड ऑफ 5 years आमी हो रिसोर्स ट्रेन्ड मॅनपावर तयार करतले आनी असल्यो इंडस्ट्रीज हाडटलो इतलो क्लियर रोडमॅप आसा काय कितें दॅट हॅज बीन एनालायज्ड एंड आतां जी नवी इंडस्ट्रीज येतल्यो वेन दे अप्लाय वी विल आस्क इट इज इन देयर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी इटसेल्फ that what kind of human resource that you wish to employ तांचे कडच्यान रिक्वायरमेंट घेवन त्याच कंपनी कडच्यान तांकां ट्रेन करून we are going to produce the own trained skilled labor force here itself this is one of the condition that initially तू घालतस तयारी करता तेन्नाच आमकां सांग what kind of requirement is there कसली skilled labor ना पण इंडस्ट्री घालपा येतकीर आमी ते ट्रेन करपाक लागतले काय आमी डिसाइड करतले की बाबा गोंयाक आमकां असल्योच इंडस्ट्री बऱ्यो आमकां खबर that is one aspect आमकां खबर एक इंडस्ट्री घालतलो जाय कमीत कमी 6 महिने 1 वर्ष लागतात न्ही या 1 वर्सा भितर ताज्यानी 3-4-6 महिने ताका जर ट्रेन केलं जर जायत आणि भर पगारी किंवा ताका स्टायपेंडीन केलं जर जायत फ्रॉम डे 1 ही इज प्रोडक्टीव सो ह्युमन रिसोर्स इज मेड अवेलेबल आता डिझेल मेकॅनिक जालो समज प्लंबर जालो बाकीचो फिटर जालो ते जाल्ले आसात प्रॅक्टिकल थेरोटिकल ज्ञान आसता तांकां प्रॅक्टिकल तांकां घाले आनी प्रोडक्टीव जाले वर्क फोर्स तयार करपाची दिस इज वन ऑफ द आस्पेक्ट दुसरो गजाल जी आसा ती की बाबा गोंयाक आमकां असल्याच प्रकारच्यो इंडस्ट्री परवडटात कारण आमकां खबर आहा की अशी सामकी व्हडली व्हडली पावर गजलर्स आनी तुगेले जमनी तांकां जाय पडटल्यो त्यो आमकां परवडची ना कारण आमचे कडेन तितली पावरूय ना जमीनय ना आणि तांचो मागीर बाकीच्या बेसिक सो वेदर वायल इम्प्लिमेंटिंग दिस इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आर वी गोइंग टू कीप इन माइंड की बाबा आमकां असल्योच इंडस्ट्रीज जाय आमी तांकांच फोकस्ड रितीन टार्गेट करतले आणि त्या प्रमाणे आमचो ह्युमन रिसोर्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आयडेंटिफाय केल्ले आसा तसोच अप्रोच सरकाराचो अप्रोच तोच आसा की व्हडली इंडस्ट्रीज हाडटले आनी एका बरोबर खंय तरी मोठे रान मोकळे करून तांकां दितले अशी गजाल ना दिसता आमकां असो फोकस आसा दिसता सरकाराचो फोकस हाडूं येता म्हणजे कितें आतांच पॉलिसी आयल्या पॉलिसीचे अजून म्हाका दिसता ती गॅजेट जावपाची आसा आनी ताज्या नंतर ते मॅनपावर पळय तातूंत भितर आसा ते घेवपाचे आसा अजून घेवना तेन्ना म्हजे एक्चुअली न्ही सरकाराक एक विनंती आसा की कोणाक पळय तुमी फुडें म्हणजे फेस ऑफ द गव्हर्मेंट करून आज पळय जे पळय कोण उलयता तशें जावंक जायना इट शूड बी पीपल वीथ इंटेग्रिटी आनी क्रेडिबिलिटी
आज त्या लोकांनी उलयतकीत बाबा ह्या मनशाक क्रेडिबिलिटी आसा, ताणें स्वता केन्नाच कांय कितें केल्लें ना आनी ते करता ते सगळें वेवस्थीत आसा अशें आशिल्ले लोक जर फुडें हाडीत जाल्यार तुका लोकांचें कितें आसा, इंडस्ट्रीचे लोक इंडस्ट्री कडल्यान आयकतात पूण कोणा कडल्यान आयकतात, क्रेडिबिलिटी आशिल्ल्या कडल्यान आयकतात. आणि दुसरी एक गजाल सांगता की जेन्ना पळय आमी ते 250 लोक हाडले, वी हॅड टू डू लॉट ऑफ होमवर्क आणि पर्सनली तांकां मेळून हे करून बिकॉज ऑफ अवर इंडिव्हिज्युअल कॉन्टॅक्ट्स इट केम. अशेंच आमी जाय जाल्यार अजुनूय करूंक शकतात. वी स्टील हॅव दॅट कॅपेबिलिटी ऑफ गेटिंग दॅट पीपल. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जर एक उबो रावन ताणें आमचे मंगेश बाब जावं जांकां तांचे नामना देशां भितर आसात आनी तांचें कार्य आसा आनी दे हॅव प्रूव्ड देमसेल्स देर, असल्या लोकांक असलो स्टेचर आशिल्लो. आनी आमचे लोक जे भायर वचून इस्टॅब्लीश जाल्ले आसा, मोठे मोठे कंपनीचे CEO जाल्ले आसा, बरोबर, हांकां घेवपाक जाय. रघुनाथ माशेलकर म्हणा किंवा मास्टेकाचे आशांक देसाय म्हणा, किंवा ह्या लोकांक हांगा परत एक फावटी हाडून गोंयच्या बद्दल तांकां एक इमेज तयार करची पडटली की येस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर इन्व्हेस्टमेंट. We will see that not a single pie you will waste and you will get single door all the permissions. हांगा कोण तुमकां फाटल्या दारांतल्यान हें करचो ना, एक्सप्लॉयट करचो ना, तुमची इंडस्ट्री बंद उडोवपा खातीर कोण करचें ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आमी गोंया भितर आमचो एक युनियन जावपाचो भंय आसा. खुबशे हांव इंडस्ट्रियलिस्टा कडेन उलयतां की ज्या जाग्यार गोंयाक मोठ्या प्रमाणान जेन्ना ह्युमन रिसोर्स गोंयचो आसता तेन्ना थी प्रॉब्लम्स चड आसात. हो भंय आमी काडून उडोवपाक जाय. वी डू नॉट परफॉर्म दो वी आमी भायर वता तेन्ना इतकी परफॉर्मन्स करता तेन्ना गोंया भितर आमी परफॉर्मन्स करनात. कारण गोंयकार गोंया भितर आळशी जाता. हो एक कॉन्सेप्ट आतां जायना. तुमचोय तोच अनुभव आतां पर्यंत आशिल्लो पूण वी हॅव स्टार्टेड, वी हॅव इम्प्रूव्ड अ लॉट. तुमचोय तोच अनुभव नाही. बेसिकली एक गोष्ट सुभाष बाब कितें आसा ना, गोंयान येतकीच तो ऑटोमॅटिकली कितें तरी ताजेर परिणाम जाता. कितें म्हणून हांव नकळो, ताका जात्रा लग्न हें सगळें जाय जाता आनी ताका मे बी इट इज अ पियर प्रेशर ऑर फॅमिली प्रेशर, मे बी आय डोंट नो. पण तोच मनीस जेन्ना बँगलोर किंवा तिरुवनंतपुरम आसा तो एक दीस लीव काडिना आणि ही इज बेटर प्रोडक्टिव्ह दॅन द अदर्स आणि ही हॅज प्रूव्ड दॅट ही इज अ बेटर प्रोडक्टिव्ह एव्हरीवेअर. ऑल ओव्हर IT प्रोफेशनल I was taken to one company, I will name the company, Cognizant, आणि थंय म्हाका त्या CEOन सांगलें की आय हॅव गॉट मॅक्सिमम गोवन्स वर्किंग इन माय कंपनी आणि ताणें सांगलें दे आर दी बेस्ट पीपल हू डिलिव्हर ऑन टायम. आय वॉज प्राऊड. सो आय सेड why don't you start a unit in Goa? He said the same people when we were taken in Goa they falter म्हणून. So I was really taken aback. एकच गजाल सांगात, अल्टिमेटली आमी त्याच मुद्द्याचे बोल्या फायनली तो म्हळ्यार ब्रेन ड्रेन, की गोंयांतलो टॅलंट गोंया भितर ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून भायर वता. आणि मांगिरीश बाब सांगता तो गोंया येतकीर मातसो सुशेगाद जाता, ताका सगळी फॅमिली फंक्शन्स लागतात, लग्न लागता, देवकार लागता, सगळें लागता. सो हाव आर वी अल्टिमेटली गोइंग टू गेट दीस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ गोवा back in the state? It is not that. What I'm not talking about the high-end professionals. They are very committed, dedicated as of the day. Gone are the days. Correct. Lower level labor quality, labor class अजूनपर्यंत ती mentality असा. So investor need not. We have to prove ourselves now. We have to go with this concept, saying that आम्ही ज्यांना तुमकां लोक दितले ते परफॉर्म करतले, दे आर बेस्ट इन द इंडस्ट्री, वी विल नॉट हेजिटेट टू रिमूव्ह देम. टाइम सोंपला. म्हाका लास्ट इतलेंच सांगात मंगेश बाब, फाल्यां ही जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गोंयांतल्यान भायर गेल्या गोंयांक परत हाडपाक आमी शकतले ह्या रोडमॅपान हाजी तुमकां आशा आसा? पार्टली इट विल नॉट बी फुल, पार्टली. पण एकूच गोष्ट हांव तुमकां सांगता की गोंयच्या लोकांक एकूच सांगूंक जाय की बाबा नोकरी म्हणजे गव्हर्नमेंट सर्व्हिस अशें तुमी तकलेंतल्यान काडून उडयात आनी बंद करात. कित्याक गव्हर्नमेंट इज नॉट देयर टू प्रोवायड जॉब्स. इट इज द इंडस्ट्री हू विल प्रोवायड द जॉब्स. तेन्ना एकूच लक्षांत धरा, जॉब म्हणटकीर तुमी फक्त गव्हर्नमेंटा फाटल्यान नासतना इंडस्ट्री फाटल्यान जर येत आनीकूय 10 इंडस्ट्री हांगा. एकच गजाल म्हाका सोंपयतना म्हाका दिसता की सरकारी नोकरी कित्याक जाय जाल्यार खूब काम करपा जाय अशें कोण सांगना. थंय खूब सुटये मेळटात आनी आठवड्या 5 दीस काम करचें पडटा. ही आमची मानसिकता. जो पर्यंत ती आमी बदलनात तो पर्यंत इंडस्ट्रियस आमी जावचे नात. जो पर्यंत आमची मायंडसेट इंडस्ट्रियस जायना तो पर्यंत आनी कांयच बदलचें ना. म्हाका खूब म्हत्वाचे विशयाचे विच इज बियॉन्ड इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी आनी बियॉन्ड वॉट कायंड ऑफ इंडस्ट्री वी वॉन्ट इज दॅट वी बींग इंडस्ट्रियस इन अवर मायंडसेट. ताजेर आमी सोंपयतात. म्हाका दिसता खूब पॉझिटिव्ह गजाली आयल्यो, बरी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.